नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. आयचो आमचो विशय आसा तो म्हळ्यार लँड ग्रॅब. ताजो रिपोर्ट जो वन मॅन कमिशन ऑफ इन्क्वायरी VK जाधव आनी मुख्यमंत्र्या कडेन दिला तो आनी फुडें कितें. जमीन म्हळें की गोंया भितर म्हाका दिसता राजकारण्यांचो स्वार्थ वाडटा आनी लोकांचो BP वाडपाक लागता. आनी ही तर अशी परिस्थिती की लोकांची जमनी लोकांक खबर नासतनाच कोण तरी घेवन गेलो. सरकारी अधिकारी, सरकारी डिपार्टमेंट आनी ह्या सगळ्यांच्या हातूंतल्यान SIT आनी कमिशन ऑफ इन्क्वायरी. फुडें कितें. 3 मानेस्त आसा म्हजे स्टुडियो भितर. पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन एडवोकेट यतीश नायक. यतीश बाब वेलकम. दुसरे आसात काँग्रेसीचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन सुनील बाब कौटणकर. आनी तिसरे आसात गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन दुर्गादास कामत. हांव यतीश बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता कारण रिपोर्ट सबमीट जाला. SITची इन्क्वायरी अजून ऑलमोस्ट 40 केसी भितर चालू आसा. एक आदवोगाद म्हणून आनी पक्षाचे फुडारी म्हणून मुखार कितें जावपाक शकता. जांच्यो जमनी गेल्यो तांकां ह्यो जमनी परत मेळटल्यो. पळय प्रमोद, पयलीं तुवें टॉपीक जी दवरल्या लँड ग्रॅब रिपोर्ट वॉट नेक्स्ट, हो प्रश्न जर तूं सिस्टमॅटिकली एड्रेस करतलो जाल्यार यू हॅव टू सी सर्टन फॅक्ट्स. ताज्या वयल्यान तुका कळटलें वॉट नेक्स्ट म्हणटा पळय, ताजे वयल्यान कळटलें व्हाय इट वॉज कॉन्स्टिट्युटेड अँड दॅट हॅज गॉट अ लिंक अँड एन एम्बिलिकल कॉर्ड टू वॉट नेक्स्ट. नाव पयलीं म्हणजे एक गोश्ट लक्षांत दवरपा जाय की जेन्ना असल्यो केसी, लँड ग्रॅबाच्यो केसी, बोगस डॉक्युमेंट करपाच्यो केसी, प्रॉपर्टी बळकावपाच्यो केसी जेन्ना ह्यो चड आनी चड नदरेक येवपाक लागल्यो तेन्ना सरकारान 15 जून 2022 ह्या वर्सा आनी ह्या दिसा SITची गठन केलें. आतां SITचें गठन करून तातूंत इट वॉज हेडेड बाय SP क्रायम मिस्टर वाल्सन. And in that SIT, there were people from the archaeology department, there were people from the civil registrar, there were officials from the archaeology department. आता हें कित्याक? So that relevant डिपार्टमेंट्सा कडल्यान डेटा हाडपाक, डेटा कलेक्ट करपाक सोंपें पडटलें आनी ह्या गोश्टीन सामकें मुळाक वचून मेळटलें. बॉटम ऑफ द इशू म्हणटा तें अनर्थ करूंक मेळटलें. आतां अशें आसतना SIT गठन जातकच जेन्ना चड आनी चड असल्यो केसी येवपाक लागल्यो आनी SIT इन्क्वायरी चालू जाली आनी वॉज इन फूल स्पीड आनी इज इन फूल स्पीड, तेन्ना गव्हर्मेंट थॉट इट फिट that in view of these cases they should constitute a commission under the Commission of Inquiries Act and more specifically under Section 3. Accordingly, government notified this commission on 15th of September 2022 headed by Justice Jadhav. आता हे जे नोटिफिकेशन आयलें आनी ते जस्टीस जाधवाक अपॉयंट जो केलो ताका टर्म्स ऑफ रेफरन्स खूब महत्वाचे आनी ह्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सान आमी डेल करपाची गरज आसा बिकॉज तुजो प्रश्न आसा वॉट नेक्स्ट. सो वॉट नेक्स्ट म्हणटा तेन्ना व्हाय हांवें तुका म्हणिल्लें पळय तें तुका हांगा कळटा. टर्म्स ऑफ रेफरन्स ऑफ द कमिशन जर तुमी पळयत जाल्यार फर्स्ट टर्म्स ऑफ रेफरन्स वॉज टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑन ऑल हुएवर गव्हर्मेंट सर्वंट्स आर इनवॉल्ड, पब्लीक फंक्शनरीज आर इनवॉल्ड. 4 टर्म्स ऑफ रेफरन्स आशिल्ले, तातूंतलो पयलो हो. दुसरो टर्म ऑफ रेफरन्स जो आशिल्लो तो आयडेंटिफाईंग लूप होल्स इन दी लॉ एज वेल एज इन दी एडमिनिस्ट्रेशन. हे कित्या खातीर घडटा आनी खंयच्या तरेन हे करूंक पावता असल्यो गोश्टी, असले ऑफेन्स. तिसरी गोश्ट रेकमेंड मेजर्स एज फार एज लॉ इज कन्सर्न्ड, एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन इज कन्सर्न्ड. म्हणजे कशा तरेन यंत्रणा सुटसुटीत करूंक शकता, बरी करूंक शकता, सो एज टू अवॉइड दीस कायंड ऑफ केसीस अँड सो एज टू स्टॉप दीस कायंड ऑफ केसीस, कॅच दीस कायंड ऑफ पीपल एट द व्हेरी इन्सेप्शन इवन इफ दे हॅव द इंटेंट टू डू इट. म्हणजे असले चालीक लागूंक जायना म्हणून. आणि फोर्थ इज टू रेकमेंड चेंजीस इन द लॉ फॉर प्रिव्हेंटिंग सच लँड ग्रॅबिंग इन फ्युचर. म्हणजे लिगल रिफॉर्माच्या संदर्भात. हांव हें कित्याक म्हणटा, ह्यो 4 गोश्टी ज्यो आसा त्यो खूब इम्पॉर्टंट. आनी जेन्ना जस्टीस जाधव must have inquired because report is submitted to the Honorable Chief Minister and Honorable Chief Minister accordingly will follow the process and whatever as per law it will take its course. But reportaचे findings अजून public ना
आणि रिपोर्टाच्या फायंडिंग्साचेर गव्हर्मेंट आपले योग्य ती प्रक्रिया जी आसा ती करतले. Okay. बट वाय आय एम ट्रायंग टू ओनली से प्रमोद इज वेन द टर्म्स ऑफ रेफरन्स आर सो स्पेसिफिक अँड वेन द कमिशन हॅज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, ह्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सचे गव्हर्मेंटान दिल्ले गठीत केल्ल्या कमिशनाक ताजेर योग्य ती 100% कारवाई जातली आणि एक्शन जातलें हें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरूय काल उलयला. ओके दुर्गादास मुख्यमंत्र्यान दोन गजाली काल उलयतना म्हळ्यो. एक म्हळ्यार आपल्याक बरें दिसता की हो रिपोर्ट सबमीट जालो अशे तरेची कमिशन ऑफ इन्क्वायरी नेमून दूध का दूध पानी का पानी जालें आनी त्याच बरोबर आपणे पॅडी फिल्ड्स प्रोटेक्ट करपा खातीर जो कायदो हाडिल्लो तोही कायदो चालीक लागला. सो ही सेड दॅट ही इज फिलींग गूड दॅट जमीन प्रोटेक्ट करपाच्या बाबतींत आनी जांच्यो जमनी गेल्यात तांची वऱ्यांक त्यो परत दिवपाच्या वटेन प्रक्रिया आतां सुरू जाला म्हणून तुम्ही मानून घेतात. पयलीं म्हणल्यार यतीशान वाचून दाखयले बेजीक टर्म्स अँड रेफरन्सीस ऑफ जाधव कमिशन, म्हणजे ताजे बेजिकली रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी. आतां विथ रिगार्ड्स टू कमिशन ऑगस्ट म्हयन्यान 2022 एक कमिशन नेमिल्लें. ताच्या पयलीं जे SIT गठीत केल्ली हांच्यांनी 44 FIR रजिस्टर केली. जवळ जवळ 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर आणि 93 लँड पार्सलांचे भानगड्यो जाल्या म्हणून उक्तारार आयिल्ल्यो आणि एप्रॉक्सिमेटली 23 पीपल मागीर गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं बारीक एजंट आसूं किंवा दलाल हांकां अरेस्ट केले आनी मागीर तांकां रोखडीच दुसरे दिसा बेलूय मेळ्ळी. खुबशे जाणांक मॅक्स म्हाका दिसता एक 3-4 दीस उरले आसतले कोणी हे जाले. आतां रिपोर्ट सबमीट जाला, कमिशनान रिपोर्ट दिला. नाव द बॉल इज इन CM's कोर्ट. इंट्रस्टिंग गजाल, काल मुख्यमंत्र्यान जेन्ना बंगल्या सकयल देंवतना एक स्टेटमेंट केलो. स्टेटमेंट कितें केलें ताणें की 7 मेन सूत्रधार आसात म्हणून, मेन एक्यूज स्पेसिफिकली ही हॅज सेड 7 मेन एक्यूज. आतां हातून दलाल आसात, एजंट्स आसात, गव्हर्मेंट सर्वंट आसात, निवडून आयिल्ले सत्ताधारींतले पक्षाचे कोण आसा, गुंड आसात, हे कोण आसात हे पयलीं मुख्यमंत्र्यान क्लियर करपाक जाय. तूं म्हणलें पळय दूध का दूध पानी का पानी हे पयलीं क्लियर जावपाक जाय. लेट मी कंप्लीट. सो 7 एक्यूज म्हणला मुख्यमंत्री. हांव मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट सांगता तुका. म्हणजे बेसिकली एक्यूज आनी सूत्रधार मेन कॉन्स्पिरेटर्स. सो हांची नांवां पब्लीक जावपाची गरज आहा. कोण हे हातून राजकारणी इन्वॉल्ड आसात काय एजंट आसात काय गव्हर्मेंट सर्वंट आसात कोण हे 7 जण कोण हे जावपाक जाय. तुका कितें दिसता की हे 7 जाण ते जांकां अजून फिनिश नो नो तुका दिसता की हे 7 जाण ते जांकां अजून पुलिसेन अरेस्ट केला. लेट मी फिनिश. हय. सो हांचे नाव हे रिपोर्टान आसा काय ना हे पब्लीक जावपाची गजाल फर्स्ट गजाल. कारण हाज्या पयलीं नाव विल कम टू क्रक्स. हाज्या पयलीं 2012 भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आयिल्ले तेन्ना येदो व्हडलो बोवाळ मारलो की मायनिंग स्कॅम 35,000 कोटी स्कॅम. ते 35,000 कोटीचे स्कॅम लास्टाक 350 कोटी जाले आनी बारीक 1-2 ट्रेडरांक धरले आनी ते ट्रेडरांचेर कारवाय जाली आनी तांकां बेलूय मेळ्ळी मागीर. पूण बिग शार्क्स गॉट स्कॉट फ्री आनी 35,000 वयले स्कॅम झिरो उडयले तर आज 350 कोटी हे तशेंच जावपाचें आहा काय. दिस इज माय क्वेश्चन इज व्हेरी स्पेसिफिक. तुम्ही जेन्ना म्हणटात 7 जाण म्हणून हे 7 जाण ऑलरेडी SITन अरेस्ट केल्ल्या मदीं आसात काय हे मुख्यमंत्र्यान सांगपाक जाय कारण ताणें स्टेटमेंट केल्लें काल. बरें. ही हॅज मेड अ स्टेटमेंट. सुनील बाब दोन्ही गजाल तुम्ही ऐकल्यो. तुमकां कितें दिसता कारण एक असा प्रश्न की लोकांच्यो जमनी फ्रॉड करून व्हेल्यो आय थिंक हाजे खातीर आनी कशी व्हडली कायदेशीर प्रक्रिया जावपाची गरज ना तें ऑलरेडी स्पश्ट जालां. मुख्यमंत्री म्हणटा की ह्या 2 गजालीक लागून एटलिस्ट आपणे एक प्रक्रिया चालीक लायल्या जंय आपूण लोकांक न्याय दिवपाक शकतलो. तुम्ही मानतात? आता जर ही जर ओवरऑल परिस्थिती जर पळयत जाल्यार 1 वर्सा भितर आज रिटायर्ड हायकोर्टाचो जस्टीस जाधव कमिशनान रिपोर्ट सबमीट केला आणि मुख्यमंत्र्याचो जो स्टेटमेंट आयला की ती विक्ट्री म्हणून आणि 7 जे एक्युज्ड आसा मेन स्कॅमस्टर्स आसा ते उतरा वयल्यान एक व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता आणि जो लोकांच्या मनान आणि आमचे ऑपोजिशनाच्या मनान संशय जाता की 7 एक्युज्ड म्हणल्यार हे एक्युज्ड तेच तर न्हय मुख्यमंत्री म्हणटा जे लोक भितर पडलेले तांकां प्रायमा फेसी कंप्लेन दिवन अरेस्ट केल्ले. कित्याक एक गजाल लक्षांत घेवपाची गरज आसा की येदे व्हडले प्रमाणान जर लँड ग्रॅबिंग जाला, लँड ग्रॅबिंग हे एक बरेंच पॉलिश नांव त्या गजालीक दिल्ली. ती बेजिकली ती चोरी नॉर्मल. एका दुसरे मनशाची प्रॉपर्टी दुसऱ्या मनशाच्या कन्सेंटा शिवार ताच्या परमिशना शिवार आपल्या ताब्यान घेवप ही लूट, ही चोरी. ताका एक लँड ग्रॅबिंग हे बरें पॉलिश नांव आसा. पण
चोरी जाल्या म्हणून एक्सेप्ट केला, पण ती चोरयेची रिकवरी अजून काय जाल्ली खंयच आमकां दिसना. त्याच प्रमाणे म्हाका जर सांगपाची गरज म्हणल्यार जो कमिशनाचो आतां रिपोर्ट आसा त्या रिपोर्टान एक भाग आसतलो तो कंप्लेन्साचो भाग आसतलो, दुसरो भाग आसतलो इन्वेस्टिगेटीव पार्ट ताजे इन्वेस्टिगेशनाचो भाग, ताजेर तिसरो भाग आसतलो कमिशनाचे ऑब्जर्वेशन्स आनी फायंडिंग्स, आनी चवथो भाग आसतलो कमिशनाचे रिकमेंडेशन. तो म्हाका दिसता इमिजिएटली मुख्यमंत्र्यान तो कमिशनाचो जो रिपोर्ट आसा तो पयलीं पब्लीक करपाची गरज आसा. कित्याक तो रिपोर्ट जर आपल्या कडेन दवरून मुख्यमंत्री ताजो जर राजकीय फायदो घेवपाचो प्रयत्न करत जाल्यार म्हाका दिसता जे विक्टीम जे आसा लँड ग्रॅबाचे तांचेर सगळ्यान व्हडलो इनजस्टीस जातलो आनी तांकां एक टूल्स म्हणून वापरली वतली, पॉलिटिकल टूल्स म्हणून वापरली वतली, हो ताजो निमाणो निश्कर्श जातलो. त्याच प्रमाणे एक गजाल प्रत्येकान लक्षांत घेवपाची गरज आसा की येदे मोठे प्रमाणान जे लँड ग्रॅबिंग जाला, आतां आमी पळयलां की एरेस्ट कोण जाल्या, एक थोडे लँड प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एरेस्ट जाल्या, एक बारीक सब रजिस्ट्रार ऑफिसांतले ऑफिसर्स, रेव्हेन्यू ऑफिसर मामलेदार लेवलाचे एरेस्ट जाल्या. पण एक तूं आतां जर्नलिस्ट, हांगा यतीश बाबूय आसा तो एडवोकेट, दुर्गादास आसा तो पॉलिटिकल पक्षाचो जनरल सेक्रेटरी, आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की एक सादो मनीस सुद्दां जर आपले लिगली लेजिटिमेटली एक्वायर्ड प्रॉपर्टीचे जर फाल्यां सेल करपाक वचत और कितें प्रोसेस करपाक वचत, ट्रान्सफर करपाक वचत, ताका कितले प्रोसिजर लागता, कितली परमिशन्स लागता, ताका सुद्दां बाबड्याक एक एकदां फावोर हाडचो पडटा. जर हें इतले व्हडले मेगा लेवलाचेर जो लँड ग्रॅबिंग जाला तें कसलेच पॉलिटिकल हस्तक्षेपाक शिवार जाला काय, हातून फाटल्यान पॉलिटिकल इंटरफिरन्स कोणाचेच नासले, पॉलिटिकल बेनिफिशरीज कोण नासले, ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन जाला काय ना तें हातून पळोवपाची गरज आसा. दोन मुद्दे आहात. एक म्हळ्यार जर ही चोरी जाल्यार सामके साद्या शब्दां भितर ह्या चोरयेची रिकवरी करप शक्य आहा काय कितें मुद्देमालाची. आनी दुसरी गजाल, हो रिपोर्ट आतां मेरेन सरकार पब्लीक कित्याक करना? ना पळय कशें आसा न्ही, तूं जर टर्म्स ऑफ रेफरन्स पळयत न्ही, वॉट आय विश टू टेल यू की पब्लीक फंक्शनरीज, प्रायवेट इंडिविज्युअल्स, कोण आसा गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, सगळ्यांची इन्क्वायरी तातूंत जाल्या आसतली अशें आमकां होप आसा. कित्याक हांवें काय पळोवना आनी तो रिपोर्ट पब्लीक काय जावना, पूण मुख्यमंत्र्याक तो सुपूर्द केला. आनी म्हाका दिसता की तो रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्टाचेर सरकार, मुख्यमंत्री योग्य ती कारवाई करतले, कित्याक स्वता मुख्यमंत्री उलयला ताजेर. आनी लक्षांत घेया ही गोश्ट खूब इम्पॉर्टंट. आनी अशे तरेची ऑफेन्स जेन्ना दिश्टी पडपाक लागले एंड मोर स्टार्ट कमिंग टू द कॉग्निझन्स ऑफ द पुलीस and state administration, immediately this SIT was constituted, commission was constituted. So let us not speculate on it for one reason. Report एक दीस पयलीं सरकाराक दिला, मुख्यमंत्र्याक दिला. मुख्यमंत्री has just taken the report in hand and you have seen that along with after taking that report, Honorable Chief Minister has made a statement that proper action will be taken. आणि तू जर पळयत की टर्म्स ऑफ रेफरन्स आतां कशें आसा, वी कॅन स्पेक्युलेट आनी ऑपोजिशन मे यू नो स्पीक वॉट एवर दे वॉन्ट आफ्टर द रिपोर्ट इज मेड पब्लीक अँड आफ्टर यू नो ऑल दॅट. पूण पयलींच शिता फुडें मीठ खावप आय डोंट थिंक इज रायट फॉर वन रिजन की टर्म्स ऑफ रेफरन्स इतले डिटेल्ड आशिल्ले आनी जस्टीस जाधव with all the this that he must have done a proper study of it, proper inquiry. रिकवरी ही रिकवरी शक्य आसा जावपूच जाय न्ही. कशें आसा, कोणाची जर बोगस सेल डीड जाला आनी बोगस सेल डीड जावन जो ओरिजिनल ओनर आसा, जो रायटफूल ओनर आसा, टायटल होल्डर आसा, ताका प्रेजुडीस जाला, ताजी प्रॉपर्टी ना जाल्या, द लॉ शूड ब्रिंग बेनिफीट टू हिम एंड दॅट प्रॉपर्टी शूड बी रिवर्टेड बॅक. वेर इज द डावट? ओके. सो बेसिकली हांव तुका कित्याक म्हणटा, तूं जर टर्म्स ऑफ रेफरन्स पळय तातूंत भितर लिगल मेकॅनिझमान सुद्दां एम्बिग्युइटी ना म्हणून. ना एकूच मिनटाक, लिगल हातूंत सुद्दां कमिशना कडल्यान सुचोवणी मागल्या की कशें तें करप काय म्हणून. सो जस्टीस जाधव मस्ट हॅव डेल्ट विथ दॅट ऑल्सो. ओके, दुर्गादास यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट. यतीशान बरें सांगलें, म्हणजे शेवटी ताणें एक सारांश काडपाक जाय सांगल्यावर की कांयच जावपाचें ना हाचे हातून. कारण वेट लेट मी फिनिश, आय डिडंट डिस्टर्ब यू. आतां हे लँड ग्रॅबिंग खंय जाला प्रमोद? हे लँड ग्रॅबिंग जाला आसागांव. मेजॉरिटी जे जाला मेजर केसीस आर इन अराउंड बार्देस तालुका आनी मेजरली एपी सेंटर म्हणटा ते आसागांव, जाका आतां लोक म्हणपाक लागले की गोंयचे गुरगांव म्हणून. आतां हांगा कोण जाले, हालींच तुमी आयकलां आसतलें पेपरांचेर, कांय 1.5-2 म्हयन्या पयलीं कांय सेंट्रल एजन्सीनी मोठ्या रियल एस्टेटाचेर धाड घाल्ली, 4 दीस धाड चलिल्ल्यो. असल्या कंपनीनी आतां जमन्यो घेतिल्ल्यो आसा. सो हे जमन्यो विल इट गो बॅक टू द रायटफूल ओनर्स काय आमी समजुपाचे फेत अकम्प्ली म्हणून? कारण आमच्या अध्यक्ष बाब विजय सरदेसान विधानसभेन म्हणिल्ले जेन्ना इश्यू आयलो तेन्ना
की नॉर्थ इंडियेक अशें जातात की कब्जा पार्टी म्हणून, म्हणजे एक जमीन आसता ओनराची, भलतेच कोण येवन थंय खोपी घालतात, ओनराक भायर मारता आनी कब्जो करतात. कब्जा पार्टी, हे कब्जा पार्टी हांगा जावपाक हाज्या मुखार सरकार दितले काय हे रिपोर्ट घेवन उशापान घालून न्हिदतले? ओके इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. येस सुनील प्रश्न हो ते म्हणटा की यतीश बाब म्हणटा की शिता फुडें मीठ कित्याक खाता तुमी? रिपोर्ट आयला, टर्म्स ऑफ रेफरन्सिसा भितर एम्बिग्युइटी काय ना, वाय आर यू डाउटफुल? यतीश बाब म्हणटा ते सारकें बरोबर, शिता फुडें मीठ खावचें न्हय म्हणून. पण भाजपा जर 2012च्यान जर आमी तांचो इतिहास पळयत, जे मनोहर पर्रीकर जितल्या लोकांक चोर म्हणून सत्तेर आयलो तितले लोक आज तांच्या कॅबिनेटान मंत्री आसा आनी तेच BJP म्हणून आनी कांय उरूंक ना, तेच लोक राज्य चलयतात. दुसरें म्हणल्यार जो PAC रिपोर्ट इल्लिगल मायनींग 36,000 कोटीचो उलयलो तो रिपोर्टूच आज मिसींग आसा. PACन वचून विचारा तुमी. जाल्यार आज परिस्थिती अशी आयल्या की शिता फुडें मीठ न्हय, मीठूच खावपाची लोकांनी, आनी हे लोक गोंयकारांक मीठूच खावयता सध्या. सो शीत खंयचें आनी मीठ खंयचें तें लोकांक कळना अशी परिस्थिती जाल्या. कित्याक निम्माणे हे सरकाराची जर आमी इतिहास पळयत आनी हे पक्षाचो जर आमी इतिहास पळयत जाल्यार हांकां सत्ता हें फक्त हांचो ध्येय आसता आनी हे प्रोसेसान ते गोंयकारांकूय विकून दितले, गोंयाकूय तांच्यांनी ऑलरेडी विकला. आनी अशें जाता आसतना ते गंगेन सगळे जाण हात धुवन सामील जातले. भितर पडटले ते कोण बारीक 2-3 ऑफिसर्स, तोय मॅटर थोड्या तेंपान काबार जातलो. कित्याक क्लॅरिटी कसलीच ना न्ही तांचेर. क्लॅरिटी बाबा ते मनी ट्रेल गेलो खंय, तें इन्व्हेस्टिगेशन इमिजिएटली पब्लीक करूंक जाय आसलो. PACचेर आज कोण कित्याक उलयना? PAC खंय गेलो सडनली? PAC रिपोर्ट इल्लिगल मायनिंगाचो खंय गेलो? ताचेर आज कित्याक उलयना? ऑपोजिशनाक आनी गोंयकारांक म्हणप सोंपें की शिता फुडें मीठ खावं नाका. अशींच वर्सां वता, अशींच इलेक्शनां येवन वता, ओके म्हणून मनान संशय निर्माण जाता. यतीश बाब 2 मुद्दे. एक पयलीं म्हळ्यार रिपोर्ट अजून कित्याक पब्लीक जालो ना हो. दुसरो तुमी अदोगाद म्हणूनय विचारता, ह्या भितर अशी केसी जाल्यात की आर्कायव्सांतल्यान डॉक्युमेंट्सच गायब केले, फॉर्ज केले. इतल्यात भितर कांय प्रॉपर्टी अशी आसा जाचे फॉर्ज करून दुसऱ्याक विकले, दुसऱ्यान तिसऱ्याक विकले. लिगली हाव डिफिकल्ट इट इज टू सॉर्ट दिस आउट? ना पळय म्हणून न्ही, व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रमोद. इनफॅक्ट आय वूड वॉन्ट टू जस्ट मेक इट अ पॉयंट. कशें आसा न्ही, यू शूड तुजो टॉपीक आसा पळय की तुजो लँड ग्रॅब रिपोर्ट वॉट नेक्स्ट मुद्द्याक अनुसरून आमी उलोवया हाजेर. जनरल हें नाल्यार टॉपीक खंयच्या खंय पावतली. हांव तुका फक्त कित्याक म्हणटा, पॉयंट नंबर 3 जो टर्म्स ऑफ रेफरन्स आहा पळय, हांवें तुका सारांश सांगिल्लो, हांव तुका वाचून दाखयतां. टू रेकमेंड टू द गव्हर्मेंट द स्टेप्स, मेजर्स, एक्शन दॅट इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन ऑर एनी चेंज टू बी मेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टम लीगल फ्रेमवर्क फॉर द पर्पज ऑफ अवॉयडिंग सच केसीस ऑफ लँड ग्रॅबिंग इन फ्युचर. आणि second, to inquire and find out the loopholes, deficiencies, lacuna, negligence in administrative system and legal framework which led to such large scale grabbing. म्हणजे कशें जालें, कशें जावचें न्हय म्हणून कितें करपाक जाय आणि फुडाराक म्हणजे बेसिकली वॉट आय एम ट्रायिंग टू से. माय पॉयंट इज व्हेरी सिंपल. जे जालें, ज्या जाग्यार 2-2 सेलडीड जावन पडले, ते कायद्याच्या दृश्टींतल्यान करप शक्य आसा आनी कितली किचकट आसा? कशें आसा न्ही, SIT कडेन जेन्ना FIR रेजिस्टर जालो, SIT कडेन FIR रेजिस्टर जातकूच जस्टीस कमिशन इन्क्वायरी तातूंत गेल्या. सो बेसिकली गव्हर्नमेंटान SIT आनी जस्टीस जाधव कमिशन अपॉयंट करपाक कारण कितें की जेन्ना हे विक्टीम जे खरे लँड ओनर आसा ते विक्टीम जेन्ना प्रेजुडायज जाले, तांची प्रॉपर्टी जेन्ना बळकावन तिसऱ्यानूच व्हेली तेन्ना तांकां तिसऱ्यान जर चवथ्याक विकल्या म्हणून तांचे ओरिजिनल लँड ओनर आसा ताका ती प्रॉपर्टी मेळपाक जाय. आज कायद्या भितर ही प्रोविजन्स म्हणून आसा. तेच न्हय, कायद्या भितर म्हणजे कशें तुका सिव्हील सूट घालची पडटा, तुका कॅन्सलेशन ऑफ सेल डिडाक घालची पडटा. म्हणून बेसिकली CPCचो जो प्रोसिजर आहा तो फॉलो करचो पडटा. सो बेसिकली हे कमिशन अपॉयंट करपाक आनी हे जो रिपोर्ट मागला तो मागपाक आनी कॉन्स्टिट्यूट करून इन्क्वायरी करपाक कारण कितें की जो कॉमन मनीस जो सफर जाला पळय ताका जाता तितल्या बेगीन रिलीफ कशी मेळटली हें सरकाराचें धोरण. दुर्गादास बाब, तुमकां हो विशय कितलो किचकटीत दिसता? कारण देर आर मल्टिपल सेलडीड्स इन्वॉल्वड. सेलडीडां जाली प्रमोद, जेन्नाच्यान हे घटीत जाले SIT तेन्नाच्यान आमी बारीक लक्ष दवरून आसा हाजेर. नाव आय वील कम टू द पॉयंट. कित्याक आमकां दुबाव लागता की जे जेन्युइन भाटकार आसात, जेन्युइन लँडलॉर्ड्स आसात तांकां न्याय मेळटलो काय ना. कारण जेन्ना SIT घटीत जाली, PI परब म्हूण आशिल्लो तो सारको लागलो इन्व्हेस्टिगेशनाक, ताका ट्रान्सफर जाली. मागीर PI सुरज सामंत म्हूण हाडलो, तोय लागलो सारको इन्व्हेस्टिगेशनाक, ताका काडून बेतूल कोस्टलान मारलो. DYSPक ट्रान्सफर जाली. आज परिस्थिती अशी आहा, SIT लँड ग्रॅबिंगा खातीर फूल टायम पुलीस ऑफिसर नात. एक DYSPक चार्ज दिला आनी एक PI कडेन आतां चार्ज आसा.
तेय दुसरे कडेन आसात. सो हे जेन्ना घडटा, हे असले गजाली जेन्ना घडटा, आमकां दुबाव येता की जे खरे जे भाटकार आसात किंवा जे लँडलॉर्ड आसात किंवा जमनीचे मालक आसा तांकां न्याय मेळटलो काय ना, काय हे कब्जा पार्टी जे जमनी घेवन बसल्यात हांकां हे जातले. म्हणून आमी म्हणटात की 7 जण कोण ते 7 जण. मुख्यमंत्री म्हणटा की मेन सूत्रधार नावा कर पब्लीक, लेट द पीपल ऑफ गोवा नो who are these, whether these are politicians, whether these are goons, whether these are government officials, कोण 7 जण ते हातून इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात काय ते आता सत्ताधारी पक्षान वचून लिपल्यात ते. ओके सुनील, तुमकां विशय कितलो किचकटीत दिसता, कारण इफ देर आर मल्टिपल सेल डीड्स आणि एकट्यान फॉर्ज करून दुसऱ्याक विकला, दुसऱ्यान काडून तिसऱ्याक विकला, सद्याचो जो कायदो आसा जशी यतीश बाबान सांगलें तो इतलो किचकटीचो आसा तो सामान्य मनशाक परवडपाचो न्ही. आज ह्या रिपोर्टा उपरांत कॉन्क्रीट स्टेप्स तुमकां कितें अपेक्षित आहा? म्हाका दिसता प्रत्येक फावटी तुवें BJPचो स्पोक्सपर्सन जो यतीश बाब आसा ताका ताजो रिप्लाय विचारलेले फावट ताणें 3 फावटी सेम सर्कुलर इंग्लिशीन वाचलो आनी ताजो कोंकणीन अनुवाद करून सांगलो. इतलो हो विशय किचकटीत आसा कित्याक तांचे कडेन उत्तर ना दिवपाक. आनी हाजें उत्तर मुख्यमंत्री दिवंक शकना कित्याक भितर खूब जाण रुतलेले आसा. ताजो बेनिफीट सगळ्यांक वतलो, ताजें निमाणें कांय जावपाचें ना. कित्याक ताजेर जर जावपाचें आसलें जाल्यार तो रिपोर्ट इमिजिएटली पब्लीक जातलो आसलो आनी असली एक्स्टॉर्शनाची भाशा 7 जाण इनवॉल्ड आहा, 3 जाण इनवॉल्ड आसा असली येवची नासली, क्लॅरिटी येतली आसली. आनी यतीशा कडेन म्हाका दिसता सदांच उत्तरां आसता बरीं. आज ताजे कडेन कॉन्क्रीट ठोस उत्तर आसतलें आसलें जे बाबड्या कडेन आज ताजे कडेन ना. म्हणून ताका तें इंग्लिशींतले रुल्स आनी ताजे पॉयंट्स ऑफ रेफरन्सीस वाचून परत कोंकणीन ट्रान्सलेट करून सांगचें पडटा एवरी टायम. ओके, 2 मुद्दे आहेत. एक जो दुर्गासन काडलो मुद्दो की SITची स्वताची जर ह्या पयली परिस्थिती ऑफिसर ट्रान्सफर जायत आसात, एकूय थंय स्टेबल ऑफिसर दवरिल्लो ना जाल्यार इंटेन्शनाचेर डावट येता. दुसरें, रिपोर्ट आतां 3 दीस जाले तरी अजून पब्लीक डोमेना भितर येना. कित्या खातीर? हांवें वाचपाक कारण कितें जाणा, जेन्ना मुद्द्याक लँड कमिशन रिपोर्ट वॉट नेक्स्ट, जेन्ना मुद्द्याक सोडून मायनिंग, PAC आनी खंय खंय मुद्द्याचेर उलोवप ना, खंयच्या खंय पावप, तेन्ना वाचून दाखोवचें पडटा टर्म्स ऑफ रेफरन्स कितें ते, कित्याक दीस इज द बेसीस. सो दीस आन्सर्स माय फ्रेंड, ताणें म्हणलें म्हणून म्हाका वाचचें पडलें तें, कित्याक हें सोडून उत्तर दिता तुका. पळय लक्षांत घे, जेन्ना 15 जुनाक SIT कॉन्स्टिट्यूट जाल्ली तेन्ना SIT कॉन्स्टिट्यूट जाल्या तातूंत स्पेसिफिकली आसा की SIT शाल बी अंडर डायरेक्ट कंट्रोल अँड सुपरविजन ऑफ SP क्रायम. सो SP क्रायमाच्या सुपरविजना अंडर आनी SP क्रायमाच्या सुपरिंटेंडन्साच्या अंडर ही SIT आपलें काम करता. सो बेजिकली SITचेर दुबाव घालप, मागीर कमिशनान कितें केलां, रिपोर्ट खंय, पळय शिता फुडें मीठ खावचें न्हय. SIT, एकूच मिनीट प्रमोद, SITन कितलेशेच FIR रजिस्टर केल्या, SITन कितलेशेच अरेस्ट केल्या, SITन कितलेशेच, पळय आय एम जस्ट टेलिंग यू द फॅक्ट्स. SITन कितले गव्हर्मेंट ऑफिसरांक अरेस्ट केले हू आर इनवॉल्ड इन दीस. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट जस्टीस जाधवान हाजेर डिटेल इन्क्वायरी केल्या आसतली. आतां दुर्गादास जर जे कितें पब्लीक कित्याक जायना रिपोर्ट? पळय कशें आसा, CMन काल व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट केला. तूं मुद्दम तो एनालायज कर. CM कितें उलयला की आपल्याक हो रिपोर्ट आतां दिला, आपूण हाजेर सरकाराच्या मार्फत हाजेर एक्झामिनेशन करतलो आनी योग्य तें एक्शन जातलें. वॉट डज इट मीन? That means proper, see, it is a commission of inquiry under Commission of Inquiries Act. ताज्या अंतर्गत डिटेल जाला आसतली. इट इज रिटायर्ड हायकोर्ट जज इन्क्वायरी. ओके, दुर्गादास बाब, ही इम्पॉर्टंट गजाल. आयची ह्या घडयेक ते म्हणटात की आमी जेन्ना इतली इंटेन्शन उलोवन दाखयता मुख्यमंत्री, तुमी दुबाव कित्याक घेतात, जाल्यार आयच्या घडयेक तुमची सरकारा कडच्यान व्हेरी क्लियरली अपेक्षा कितें, वॉट नेक्स्टाचेर अपेक्षा कितें? पळय, यतीश तसो एक आमचो मित्रूय आनी बरो एक लॉयरूय. 44 FIR जाले. बाब यतीशान सांगचे FIR जातकच कितले दिसान चार्जशीट जावपाक जाय? 44 FIR कितले चार्जशीट जाल्यो टील डेट? कितले जाल्यो? म्हणून आमकां इंटेन्शनाचो दुबाव येता. एका तेंपार आमचो बाब यतीशूय, लेट मी फिनिश. बाब यतीशूय पिलॅन सिटीजन फोरमाचो गुरू आशिल्लो. लक्षांत घे, दुर्गादासाकडे जर कितें स्पेसिफिक डिटेल्स आशिल्ले जाल्यार 44 कमिशनाच्या 44 FIR चार्जशीट कित्याक जाली ना? दुर्गादासाकूय थंय वचून डिपोज करून येतालो. स्पेसिफिक कितें आशिल्लें कोणाकूय वचूंक येतालो. चार्जशीट कित्याक जाली ना? लेट अस नॉट डाउट एवरीथिंग. लेट अस नॉट डाउट.
रिपोर्ट जो सबमिट केला ओके. तो मुख्यमंत्री रिपोर्ट ताचेर समथिंग उलयला. डिफरंट एसआयटीचे मुख्यमंत्री ताचेर 44 ओके ओके यतीश बाब एक चार्जशीट मिनिट. कित्याक जाली ना? No, यतीश बाब एक मिनिट. चार्जशीट कित्याक जाली ना? दुर्गादास येस हांव यतीश बाबरे वता बट बिफोर दॅट सुनील व्हेरी फ्रँकली वॉट नेक्स्ट जेन्ना म्हणटात आयच्या घडयेक सरकारान इतलें तरी केलां रिपोर्ट आयला कमिशन ऑफ इन्क्वायरीचो SIT आसा दुर्गादास हेज रेज्ड अ वॅलीड इश्यू चार्जशीट्स खंय आयच्या घडयेक तुमच्या सरकारा कडच्या अपेक्षा कितें आमची आजचे घडयेक सरकारा कडल्यान अपेक्षा म्हणल्यार एक तर जे जे लोकांचेर इनजस्टीस जाला आनी जांच्यो जमनी बळकयल्या त्यो जमनी इमिजिएटली सरकारान जाय जाल्यार विधानसभेचोय भितर हे घेवचो कायदो करपाक आनी त्यो लोकांच्यो जमनी तांचे रायटफूल ओनर्सांक परत्यो करच्यो. दुसरें म्हणल्यार एक प्रॉपर ऑडिट जावपाची गरज आसा की अश्यो आनी कितल्योश्यो जर उरल्या त्याच बरोबर सरकारी जमनी कितल्यो बळकयल्या त्यो कित्याक ह्यो जाल्यो आतां प्रायवेट जमनी हातूंत कितल्योश्योच सरकारी आनी कोमनिदाच्यो जमनी बळकयल्ल्यो आसा ताजेर कितें चल्लां आमी आतां पळयता निमाणें सरकार कोणाचें आहा 11 वर्सां जालीं सरकार भाजपाचें आसा गोंयांत कितें जालां खंयचो जस्टीस जाला कोणाची खंयचे लँड ग्रॅबरांक धरल्या खंयचे सरकारी जमनी बळकयल्या त्यो धरल्या थंय तर आमी जुवारी तर लायव्ह एग्जांपल आसा जी जमीन दिल्ली कित्याक आनी जमीन आतां विकून ते रियल इस्टेट चालू आसा जाल्यार हे सरकारा कडल्यान अपेक्षा कशी धरपाची तेच म्हाका कळना. यतीश बाब फायनल म्हाका एक जाता आनी 2 इम्पॉर्टंट मुद्दे काडले एक म्हळ्यार अजून चार्जशीट्स फायल जायनात ताका लागून ते म्हणटात की दुबाव घेवपासारकी आमकां परिस्थिती आसा. दुसरी जी गजाल सुनिलांनी रेज केली ती या प्लीज जे कायद्याच्या मार्फत जावंक जाय आनी जे कायद्यान जे प्रोसेस दाखयला त्याच तरेन SIT काम करता त्याच तरेन काम जातलें त्याच तरेन चार्जशीट जे कितें प्रक्रिया आसा ती सगळी जातली तातूंत दुबाव ना. बट वन थिंग आय कॅन टेल यू जस्टीस टू ओनर्स मेळपाक जाय म्हणूनच ही SIT आनी म्हणूनच जस्टीस जाधव कमिशन आनी म्हणून हाजे वयल्यान कळटा की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी सरकार कितले ताका बांदील आसा ह्या इश्यू ह्या इंटेन्शनाक आनी म्हणून ही SIT आनी म्हणून जाधव कमिशन कॉन्स्टिट्यूट केल्लें. सो लेटस हांव म्हजें एकूच सांगपाचें म्हणल्यार की ओनर जो आसा प्रॉपर्टीचो ताका जस्टीस मेळपाक जाय. जाणें कोणें बोगस डॉक्युमेंट केल्या फॉर्जरी केल्या आनी कितें केलां दॅट शूड नॉट डिप्रायव द ओरिजिनल ओनर. म्हणून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड गव्हर्मेंट हॅज टेकन दीस एफर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूटेड दीस कमिशन. त्या कमिशनाचो रिपोर्ट सादर जाल्लो आसा गव्हर्मेंटाक ताजेर 100% मुख्यमंत्री उलयला त्या भशेन एक्शन. आय एम कम्प्लिटली आउट ऑफ टायम. म्हाका एक गजाल दिसता की हांव सुरवातेकच केल्लें की जमनीचो विशय येता तेन्ना सगळ्यांचेच मातशे BP हाय जातात. गोंयकार म्हणून आमची एकच अपेक्षा की एटलिस्ट बेजीक रायट टू प्रॉपर्टी आनी टायटल जो आसा आमी देशभर म्हणटात की सगळ्यांत बरे डॉक्युमेंट गोंयचे म्हणून सगळ्यांत क्लियर सारके डॉक्युमेंट गोंयचे म्हणून थंय सुद्दां जेन्ना अशे प्रकार घडटात तेन्ना म्हाका दिसता एक लॉजिकल कंक्लुजन म्हणून आमी शब्द वापरतात कमिशन ऑफ इन्क्वायरीचो रिपोर्ट येतगीर नंबर 1 ते लॉजिकल कंक्लुजना म्हळ्यार पावचें. दुसरें हो रिपोर्टूय बी जाता तितलो बेगीन पब्लीक जावचो कारण तातूंत भितर जी रेकमेंडेशन्स केल्यात जे लूपहोल सोदून काडल्यात आनी जांकां एकावंटेबल धरल्यात आय थिंक हे लोकां मुखार येवपाची गरज आसा. इतलेंच मागता थांबता. यतीश बाब सुनील बाब दुर्गादास बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात प्रोडक्ट. नमस्कार. आज गोंयांत डिझलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांतूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली. पेरे 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 करून हॉर्न मारतली. कळ्ळें मरे. हे कितें रे आवाज जातो ना मोरय ना कसलो चमत्कार न्ही गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन 40 सिटिंग कॅपॅसिटी USB सॉकेट्स रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल.
इतलेच न्ही, प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्दां ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. करून कितें पळयता, आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड, आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास आरोग्यदायी प्रवास. आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.